सचिन मोरजकर. ओके. आता हेंच्यानी हांगासर फुटला म्हणून घातला पळय मेटलाचे घातला. हे फूल आहा पळय ते मेटलाचे. हेजे लिकेज मारली कोणी भुरगे हात धरतले ऑटोमॅटिक शॉक येतलो. हां. एक कितें तरी लाकडाचे तरी घालून तेणी घालपाक जाय आसलें. सेफ्टी काय घेतली काय सेफ्टी आहे किती सेफ्टी आहे काय लाकडाची सेफ्टी ना काय ना ते वायर लिकेज मारली ऑटोमॅटिक आख्या एका शॉक मारतो. हांव एडवोकेट शशांक नार्वेकर, म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर. लास्ट इयर आमचे असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं 5 कोटीचो ट्रेलर म्हापशा खातीर काडलेलो डेव्हलपमेंटाचो. म्हणजे आमचो नवीन म्हापसाचो बस स्टँड कमी बस स्टॉप चड, पण हेजे बजेट आसले सादारण म्हाका दिसता 4,90,00,000 आणि आता खबरूच आसा सगळे इतले इन्सिडंट काल कला अकॅडमीचे इन्सिडंट जाले, तशेंच अटल सेतूचे कंटिन्युअसली रिपेअर चालू आसता. आता तुम्ही जर बस स्टँडाचे सगळे हांगा लेवलिंग केला ते पयल्याच सगळे पेवर टायल्स भितर गेले आणि वॉटर सॅच्युरेशन जाता हांगा सगळे कडेन. आमकां हेल्थ ऑफिसर येवन परत सांगे आसता की बारीक बारीक एरिया खंय उदीक साठटा ते जावन दिवचे न्हू, म्हणल्यार हांगा पयले जाल्यार हें काम सारकें तेंच्यांनी करूंक ना. त्या भायर म्हाका दिसता एक 2-3 दीस पयलीं वयले छप्पर आसा तेजे 2 शीट उडोवन गेले, ते अजून रिप्लेस करूंक ना. डबल तेंच्यांनी वयर हेका घातला. आतां खंय शीट्स उडोवन गेले तेजे रिपेअर करूंक ना समजा जाल्यार भितर सगळे बाकीचे शीट्सान उदीक भरोन कलमन खराब जातले. सो मागता तेंच्यांनी लक्ष दवरचें. म्हाका दिसता आमी टॉयलेटूय इन्स्पेक्शन केलें, तेजे जे फाटले विंडोचे जे पॅनल्स आसा ते पॅनल क्रॅक जावन फुटल्या, त्यो रिप्लेस जावंक ना. कचरो भरपूर आसा थंय आनी बस स्टँडार बाकीचे जर तुमी पळयत जाल्यार जे विजिटर आसा हांगा विजिटर जे रावले आपल्या बसीक तेंच्या खातीर एक डस्टबीन पासून दवरूंक ना कचरो उडोवपाच्या खातीर, जाल्यार क्लेनलीनस मेंटेन कशी जाता. आतां सध्या आउटसोर्स करून दुसरी एजन्सी ते टॉयलेट आनी हे क्लिनींग मातशें करता म्हणून चलता, पण जर पंचाक पयशेच जाल्यार ती गार्बेज म्हाका दिसता कितले तरी म्हयने आतां उखलूंक नासतली. सगळे प्लास्टीक आनी हे पंचाक उडयल्ले आसा. सो असले आमकां ट्रेलरूय नाका आनी पिक्चरूय नाका. असली सब स्टँडर्ड डेव्हलपमेंटाचें काम हितून कोणाक आमचे म्हाका दिसता म्हापशाच्या लोकल्सान हितून कांयच फायदो जावंक ना. आमचे फक्त पयशे खर्च जाल्या आणि जेन्ना हांव म्हणटा आमचे पयशे खर्च जाले जे सगळे आमी टॅक्स भरता डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट ते सगळे हितून एक्सपेंडिचर आमचोच जाता. आनी हे दृश्य पळोवंक गावता जेन्ना ट्युरिस्ट हांगा म्हापशा पयलीं देंवतात पळय तेन्ना तांकां एक डस्टबीन ना, टॉयलेट सारकें ना. सो हे असले जावच्या परस म्हाका दिसता आमचे आतां ती परिस्थिती बुरे दिन पयलींचे येयल्यारूच चड बरें जातलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.